उल्लासा सौम्य तुझे समोरया बलिदान कत्या काळजा धन्य तुका भेटयता पवित्रांत आमकां नवें रक्षण केला पवित्रांत आमकां नवें मिसाळ दिला तुझ्या उपकाराक करता पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हण मागता उतर आयकूंक देखता जेन्ना तुझ्या आमी मागीता संतोषा उल्लासा सौम्य तुझे समोरया बलिदान कत्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आयच्या वांजलांत जेजू क्रिस्त आमकां सर्व शिकयता एक कोरोशीस आमी जाय तर कितें करीत जाय कोरोसीस आमी जेजूचो जाय तर जें कितें आमचें म्हणलें आसा तें आमी सुण जेजूचो पाटलाव करीत जाय सर्वस्व आमी जेजूक समर्पिल्ले करीत आमी जेजूचे शीस जावंक शकचे ना पूण जर तर आमच्या जिविताचेर एक नदर मारल्यार खंडीत जावन जायते विशय ते आमच्या मोगाचे आमी सोडून दिवंक आमकां साध्य ना तसले आसात जायते फावटी आमच्या जिवितांत एक कोरो शीस जावंक आमी चुकल्या जावंक पुरो आमची सर पातकां ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या समोर दवरुया ताच्या बोगसणे आमी मागया खऱ्या काळसान नितळ आनी निर्मळ मनान आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया सांगत आमी मागया हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुगणे अवसारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून बघून सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करा म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे कागद करू आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावो आमेन सोनिया प्रार्थुया सर पदवीदार देवा आमच्या कुलदारा बापा तुझ्या आदारान मात्र तुका फावते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बसयल्लें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोन पडना जावच्याक तूं समकान सांबाळ म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक फुटान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन
सांव पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पात्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो. ह्या एका रिणा भायर कोणाच्या कसलेय रिणान तुमी रावा नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. बळात्कार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, चोरी नाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशान ते समेस आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राचे संपूर्णता. देवाचे उतर हें. देवाचे उडोवकार. श्लोक. बरो मनीस दया दाखोवन उष्णें दिता. बरो मनीस दया दाखोवन उस्ने दिता. सर्वेस्पराक भियोवन चलता तो, ताच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस बागी. ताची संत संवसारांत बळवंत जातली. नितीवंताची पिळगी सुभमपणी बालतली. श्लोक. बरो मनीस दया दाखोवन उस्ने दिता. नितीवंता काळोखांत उजवाड मेळटा. देव ताका मोवाळ, दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा. बरो मनीस दया दाखोवन उस्नें दिता. तो आपलो दांदो प्रामाणीकपणी चलयता. श्लोक. बरो मनीस दया दाखोवन उस्ने दिता. उदार हातान दुर्बळ्यांक तो दिता. ताजे बरेपण सदांकाळ उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. श्लोक. बरो मनीस दया दाखोवन उस्ने दिता. Alleluia. 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 Sutuso jivitimso warto guswadaita. Kalis muje to santosaita. Sarke watil salita. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस लोकांचो व्हड समूह जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तो व्हड पाटी घेवन तांकां तो सांगे लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापय बायल भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताज्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वावोवन म्हज्या फाटल्यान येना ताज्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूस बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हें समजून पयलेंच बसून गरज असल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. तर बुनयाद घाल्ल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जाय जाल्यार पळयतले सकट ताका किंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताज्यान जालें ना अशें म्हणटाले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्या
आपणाच्या मुखार रावंक जाता की ना पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत ना तर सलें शत्रू राय पयस आसतनाच हो राय दूत धाडन ताच्या लागीं राजीची शर्तां विसरिना जायत तेंच परी तुमच्या मद्या कोणाय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलें करीत म्हजो शीस जावंक नजो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. आयची दोन वचपां जर तर वयल्या वयर आमी पळोवंक गेल्यार दोनूय वचपां एकामेका विरोध आसात गी म्हणल्यार चिंताप पयलें फुटी येता. पयलें वचप सांव पावलो रोमाकारांक बरोवन सांगता 6 उपादेशा पैकी व्हड एक उपादेश जावन आसा एकामेकाचो मोग करचो. आनी वांजेलांत जेजू सांगता जर तर कोणी म्हजो शिश्य जाय तर हो शिश्य जावंक अपेक्षिता तर ताणें ताजें म्हणलें कितें आसा तें सर सोडून ये जाय. आवय बापय भाव भयणी बायल भुरगीं सर्वां. तर चवथो उपादेश आसा तुज्या आवय बापयक मान दी. तशेंच पोरण्या सल्ल्यांत जायत्या कडेन आमकां वाचूंक मेळटा तुज्या उतार प्रायर आसल्या आवयक आनी बापयक मोग दी. तांकां आयक तांच्या उतार प्रायर तुवें पावोवंक जाय अशें पोरण्या सल्ल्यान जायत्या कडेन मेळटा. आनी जेजू सांगता सकाळांक तुवें सोडून आयल्यार मात म्हजो शिस जावयेत. तर आयचें पयलें वचप आनी आयचें दुसरें वचप म्हळ्यार भांजेल तद्वरीत गी विरोध आसात गी हाजो अर्थ कितें. जेजू कित्या खातीर सांगता सर्वांक सोडून ये जैस ना तर म्हजो शिस जावंक तो योग्य न्हय. जेजून सांगची ह्या उतरांचो पयलो अर्थ जावन आसा तुज्या मोतींत तें फ्रिडम आसा जाय स्वतंत्र आसा जाय. जर तर म्हज्या मतींत सगळो वेळ म्हजें कुटाम म्हणलेंच चिंतपा येतात. जर तर खंयचेंय हांव काम करतना म्हाका म्हज्या कुटामूत प्रमुख जालां तर म्हाका जेजूच्या कामाक 100% म्हाका दिवंक जायना. जेजूक जाय ताजे शिश्यांनी ताज्या कामाक त्या सरकाराच्या कामाक 100% दिवंक जाय. 100% मोत त्या कामाक दिवंक जाय. थोडो वेळ हांगा थोडो वेळ तुज्या घरच्या विशयान चिंतल्यार खंयचेंय काम सारकें वचना. त्या देखून जेजू क्रिस्त सांगता तुज्या आवयक बापयक भुरग्यांक बायलेक सगळ्यांक तुवें सोडी जाय आनी तुकाच तुवें सोडलें करीत तूं म्हजो शिश्य जावंक योग्य न्हय. तर आवय बापयक देशूंचो हाजो अर्थ न्हय पूण म्हज्या जिवितांत पयलें स्थान म्हज्या जिवितांत तो पयलो साको हांवें जेजूक दिवंक जाय. तो वेळ मात्र हांव जेजूचो शिश्य जावंक योग्य आसा. त्या देखून म्हूण धरून जेजू म्हणटा जो कोण आपलो कुरीस वावोवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हजो शिश्य जावंक योग्य न्हय. म्हज्या जिवितांत कितलींय प्रॉब्लमां आसात ती पुरा सोडच्या खातीर एस्केप रूट हांव जेजूचो पाटलाव करतां तो म्हजो शिश्य जावंक योग्य न्हय. जायते जाणांनी थोडे थोडे चिंतचे आसा घरा मस्त प्रॉब्लम आसात घरा जावंक पुरो पिडा शिडा आसा दुबळीकाय आसा जायते विशय आसात त्या देखून सगळे हांव सोडटा आनी संन्यासी जाता. तशें न्हय. जेजूचो शिश्य जावचो कोण ह्या संवसारार आसा ताणें ताजो कुरीस वावोवन जेजूच्या फाटल्यान येवंक आसा. कश्ट जावं दी पिडा शिडा जावं दी घरचे प्रॉब्लम्स जावं दी कितेंय जावं दी तो धाकटे धाकटे कुरीस हर एका दिसा म्हणल्यार बरी तांणी पळोवंक आसा. त्या देखून जेजूचो पाटलाव करचे पयलें चिंतूंक जाय म्हाका 100% जेजूक दिवंक जाता गी. आनी जेजू आशेता म्हाका सर्वत हांव आमच्या जिवितांत पयलें स्थान प्रमुख स्थान त्या देवाक दिवंक तवळ मात्र दुसरें कामां करूंक. जर तर आमच्या जिवितांत पयलें स्थान आमी दिवंक आमी सकना तर त्या देवाक पयलें स्थान आमी दिवंक सकना तर जेजूचे शिश्य आमी जावंक सकना. तर मोगाच्या भावांनी भयणी पवित्र स्थानाची बसवणी कसली ती. हर एक पावटी पवित्र स्थान आमी
घेवचो पळयतना थंय बसवणी आसा आनी हर एक वर्सांत एक फावटी आमी ती बसवणी परत करता इस्टराच्या राती त्या मिसा वेळार आमी ती बसवणी परत करता कसली ती बसवणी सैतानाक आमी पाठ करता सैतानाच्या ताज्या कृत्यातावन प्लस सैतानाक आमी पाठ करून जेजूच्या लागीं येता ताजे उपरांत उरली बसवणी जावन आसात देवाक हांव पाती येता जेजू क्रिस्त सोडवणदार म्हणून अशें उरली थोडी बसवणी आसात ही बसवणी आमी करता त्या देखून पवित्र स्थान घेताना ती पवित्र स्थानाची रितीन आमी पळोवंक गेल्यार आमी आमकांच सर्वस्व आमी देवाक आमी समर्पिता जर तर हांव म्हाकाच संपूर्ण देवाक समर्पिना तर म्हज्या जिवितांत जेजूचो शिश जावंक हांव साध्य ना हांव एक याजक जावन जर तर दुसरी म्हजी राटावळ पयली जाल्यार म्हजें याजकी काम सोडून दुसरी म्हजी राटावळ चड जाल्यार हांव जेजूचो शिश जावंक योग्य न्ही तुमी सर्व लायक तुमकां कुटुंब आसा काम आसा घरदार आसा पूण त्या तुमच्या जिवितांत देवाक वेळच ना देवाक जागोच ना सगळो वेळ म्हजें काम प्रमुख चिंचे सगळो चिंता पळय म्हज्या कामा विशांतच जावंक पुरो घरा पिडा शिडा आसूंक पुरो घरा दुबळेकाय आसूंक पुरो वा दुसरे खंयचेय प्रॉब्लम्स आसूंक पुरो हर एका वेळार तेंसांव चिंता देवाक दिवंक गेल्लोच जाल्यार म्हाका वेळ ना तर हांव जेजूचो शिश जावंक योग्य न्ही हांवें म्हजी प्रॉब्लमां पळोवंक जाय तो कुरीस हांवें घेवंक जाय आनी जेजूच्या फाटल्यान येवंक जाय त्या देखून पयलें वाचप सांगता एकामेकाचो मोग करा घरा आवय बापूय आसूंक पुरो भुरगीं आसूंक पुरो वा दुसरी कोणी आसूंक पुरो हांव एक क्रिस्तांवसान हांवें तांचो मोग करीत जाय म्हाका द्वेशतल्यांक हांवें मोग करीत जाय हो धाकटो कुरीस हांवें घेवंक जाय आनी म्हज्या जिवितांत जेजूक प्रथम स्थान दिवन म्हजें क्रिस्ती जिवीत हांवें बांदून हाडूंक जाय त्या देखून आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागीर आमी तोच बेसांव दिवचो देव आम्हा सर्वांक बेसांवां दिवं दी आनी अशें बरें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक जाय जाली कृपा तसो देव आमकां दिवं दी म्हणून मागया मुझे सुनिया बुद्धि देने माता सुसारिया होइना साये तुरे बलिदान उदार देव बापाक मानता दुसरें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमेक आमच्या पवित्र देवाक सर्वस्व मानून घे कनवळ्या बापा ह्या जेजूच्या कुडे रक्ताची निर्बळ पेटवणी तुज्या मुखार सडो तेका लागून ह्या सुभ आमकां कोळ दिसो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत पूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया
वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताजें मरण समरमतां दिव्य भावार्थान ताजें पुन्हा जिवंतपण परगडतां तेर बरवशान तुज्या महिमेवंत येण्याक त्रेकतां. देखून आता देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Te para सर्वेस्पर तू सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सर्गी तुका सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. त्याच परेच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणे कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्ता सो गुड परगटोया. Jesu मेलो Jesu जीवन सारा Jesu नव्यान येतलो. Jesu मेलो Jesu जीवन सारा बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणाचा मी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सवतील आम्हा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अहंकार बरे देवाचे माये संगती बगेवन धर्मदूतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सरपदवेदार बापा सरवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमची चुकिल्ल्या शिताव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय पूण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार जोरदी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुम्यात तुजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुका घेवंक सदा हांव आशिता. आत्मोस तुका सदा नीत त्रिका तुका सेव तो वागा लालेता. प्रार्थया.
सर पदवेदार आणि दयाळ बापा, तुझे दैवेक बोळ आमच्या जिवितांत अधिक अधिक परजळ शेंकर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायेन भरलाय. तांतू बसयले सर्गींचे सुख सोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.